19 डिसेंबराक सुलेमान खान केरळातल्या कोचीत दाखल जालो। हे कळटनाच गोंय पुलिसांनी केरळ पुलिसांकडेन मजत मागली। कोचीचे 4 पुलीस आयुक्तांक गोंय पुलीस महासंचालकांचे कार्यालयांतल्यान हाची माहिती दिल्ली। हे सगळे प्रक्रिये उपरांत केरळ पुलिसांनी सिद्दीकीचो सोद सुरू केलो। कलमशेरी म्हणटात ते जाग्यार तो एका व्हिलांत दडून राविल्ल्याची 20 तारखेक पुलिसांक तीख मेळ्ळी। हे मोहिमेची जबाबदारी सहाय्यक पुलीस आयुक्त PV बेबी हांचेकडेन दिली। पयलीं केरळ पुलिसांक सिद्दीकी हो खापो गुन्यांवकाराची माहिती दिवंक नाशिल्ली, फक्त ताचेर नदर दवरपाचो आदेश दिल्लो। पुलिसांच्या हालचालीची माहिती मेळटनाच सिद्दीकी आपली घरकान्न आनी भुरग्यांसयत पळपाचे यत्नात आशिल्लो। तो पळपाचे तयारेत आसतनाच ताका केरळ पुलिसांनी धरलो। तो मेरेन गोंय पुलिसां वांगडा सादिल्ले संवादात सिद्दीकीच्या गुन्यांवांची पुराय कल्पना केरळ पुलिसांक मेळिल्ली। धक्कोदायक गजाल म्हळ्यार केरळ पुलिसांनी धरले उपरांत सिद्दीकीन तांकांय पयशे ऑफर केले, मात केरळा पुलिसांनी तो न्हयकारलो आनी वेल्यान सादुरकाय म्हणून सिद्दीकीक धरून ताचो ताबो SITचे खासा पथकाकडेन दिलो। सिद्दीकी सयत त्याच्या घरकान्नीकूय जमीन बळकावपाच्या प्रकरणात केरळ पुलिसांनी अटक केली। आयतारा कोचीत SIT कडेन दोगांयकूय सुपूर्द केली आनी थंयच्यान उपरांत तांकां गोंयांत हाडली। सिद्दीकी आनी त्याची बायल दोगांक गोंयांत हाडले उपरांत गोंयचो DGP, SP क्रायम ब्रांच आनी हेर वरिश्ठ पुलिसांनी घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत तांणी अदीक माहिती दिली ती अशी। गोंय पुलिसांच्या माहितीचेर केरळा पुलिसांनी सुलेमान खान आनी ताचे बायलेक केली अटक। सुलेमाना आड पुराय देशात वट्ट 13 केसी, हो आंकडो आनीकूय आसपाची शक्यताय। गोंयांत 3 वेगवेगळे लँड ग्रॅब केसींनी सुलेमान वॉन्टेड। सुलेमानान IRB कॉन्स्टेबल अमित नायकाक बेंगलोराक पयशे दिवपाचे उतर दिल्ले। गोंयच्या सगळ्या पुलीस फाट्यांनी मेळून सुलेमानाक धरपाक मजत केली। सुलेमान सिद्दीकीची घरकान्न म्हापसा लँड ग्रॅब केसीत वॉन्टेड। सुलेमानाच्या कारवारच्या घरांतल्यान 12 जाल्यार अटक केल्ले केरळांतल्यान 12 मोबायल जप्त। सुलेमाना कडल्यान 3 4 व्हीलर जाल्यार 3 2 व्हीलर जप्त। 9 दिसांनी सुलेमानान 8 विंगड सुवाती बदलल्यो। सुलेमानान आपले पयले व्हायरल व्हिडिओ CCTV विशीं केल्ले दाव्याक कांयच तथ्य ना। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।